अभी मैं पी रहा हूँ जहर चर्च टू माय सेल्फ हांव नका उलटी काढली बट पिता न्यूज चयलो की आमगेले एक यूथ ओके 23 वर्सांचो भुरगो गायज तेणे न्हू आपल्या गेले जिवीत सोंपयलें खरें सांगो गायज हांव न्हू आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक न्हू रिजल्ट सारको नंबर 1. गुड आफ्टरनून गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग कशी आहाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा टायगर आमी आहाय बरी गायज आनी तुमी म्हणटली आमी गुड आफ्टरनून मॉर्निंग हूंय हाल्ली काय मू गायज आमी मॉर्निंग उठलोली बट गायज जोरगिसाण काडली जायते ट्राय केले भायर वचपाचे प्लॅन करताले हूंय या कितें करया गायज तुमकां सांगपा म्हणल्यार न्हू वेदरान आमकां सारकें कॅट केलें ओके पयलीं सद्या तुमकां वेदर दाखयता अलिशा आहा किचना तुमकां हांव दाखयतलो चोवपाक शकता गायज वेदर ओके वेदरान गायज सारकें आमकां कॅट केलें ओके पावस पडपाक शकता गायज आनी पावस दाखयता आनी फाल्यांय पावस आहा सो आमगेले प्लॅन गायज सारको कॅन्सील जालो आनी दोगांय सारकें अपसेट जालीं आनी वच गायज टायगर आहा भायल्या हॅलो टायगर शे गुड आफ्टरनून माय बॉय शे गुड आफ्टरनून गायज टायगर बिजी आहा आपल्यागे चोरू खावपाक येस गायज चोवपाक शकता वेदर ओके सारको डल आनी फालसून गायज पावस दाखयता सो आयज आमगेलो प्लॅन आसलो गायज आमी बरी हूंय वयतली आनी तुमकां बरें कितें दाखयतली मू ओके तें सगळें जालें कॅन्सील आनीक आनी आडीसाण येयले जेन्ना तुमी जाणां बरो प्लॅन आसता कोत्ताय तुमी आनी तो कॅन्सील जाता गायज न्हू आडशीसाण येशेताय आनी मूड ऑफ जाता आनी गायज हेचो आलिशा कोत्ता आमकां ब्रांच ओके आमी ब्रेकफास्ट न्हू आतां आमगेलो ब्रांच जातलो आनी ब्रांचा कोत्ता आलिशा कितें म्हणल्यार आमगेलें गुड आफ्टरनून गायज कशें आहाय तुमी सगळीं समजता आहाय म्हण बरी आनी हेचो एक ब्रांच चालू आहा आमगेलो ब्रेकफास्टूय म्हणो जायना लंचूय म्हणो जायना ब्रांच कित्याक टायम जाली 2 o'clock ओके आनी उठोन मातशें सांगले ते भाशेन मस्तीन ट्राय केलें बट गायज म्हाका अशें करून डल वेदर आसल्या भायर आसा तूं बेजार येता आनी आय वॉज लायक देयर इज नो पॉयंट इन गोईंग ऑफकोर्स गायज केन्ना पास येता सांगय ना आनी बरी पयस हूंय गेली हूंय बिचार गेली हूंय तर गेलोली इट वॉज नो पॉयंट लायक गोईंग सो आमी एक्चुअली गायज ओवरनायट रावपा वचपा आसलेली हूंय मातशें पयस बट हाल्या आख्खो पावस दाखयता सो आनी संडे वी हॅव प्लॅन सो वचों जायना ताका लागून मागीर आमकां संडे येवपा पडटा म्हणून आमी वचोनाय कित्याक देयर इज नो पॉयंट वयत जाल्यार सारकें वचों जाय प्लॅन करून सो गायज हेंचे आमगेले ब्रांचा कोत्ता अलिशा भुर्जी टायप कितें कोत्ता भुर्जी मुगो ती ओके सो भुर्जी आहा गायज ओके चपातीज कोत्ता सद्या आनी गायज आलिशान गायज म्हाका न्हू पॉयझन रेडी करून दवरला आलिशा उडयता म्हाका गायज हांवें न्हू हेचो खाडा पडटा बरें ताका हय तो आमकां मस्के काजनान हाडलेलो नानीन ओके सो तो हांवें केलो ते म्हणपा लागले 2 ग्लास कर तुका एक मस्सी गायज आयलो असो घोट मारलो वय ते पॉयझनाच्या पॉयझन हांवें मस्त सांगलें तूं हांवें आलिशा सांगलो तूं पिझ्झा हांव पित गायज आतां हे दोनूय म्हाका पिवपा पडले बट 2 पिवपा ना गायज हांव एकू पितलो ओके आनी हांव नको केस लागतो न्हू कित्याक एम्प्टी स्टमकाचेर पिता येतो आमकां खायला ना गायज आनी बेगीन खावपा मेळपा ना म्हाका मागीर भुर्जी ताका लागून हॅबीट नाव सो गायज सांग रे तेंका आयस्क्रीम हवं गायज आमगेली आयस्क्रीम सारकी कडक जालो आहा आनी बरी जालो आहा सारकी ती तुमकां आमी मागीर दाखयताय पयलीं सद्या गायज अभी मैं पी रहा हूँ जहर गायज म्हाका आलिशान एक दिलो आनी गायज हांव तुमकां चर्च कोन्ना हेजेर कित्याक हांव तुमकां कित्याक कोडू दिवं मुगेलें तुमकां हांव गोड दितलो आयस्क्रीम मागीर ओके सो चर्च टू माय सेल्फ हांव नका उलटी काडली बट पिता Actions गेले Oh God! It's nice, guys. Okay. No, Ali kodu na to. No, shut up. It is. I mean. Oh my God! डोळे आवतो इले समजे. I mean दुखेले. It's not kodu, but guys, Alishan no तिथून no double amount घायल दिसतं मला. No, it's correct. It's too harsh, like guys, sarko. But anyways, cheers to myself. You can't cheers मुड़ी ना. How many chapatis, lover? I'm a complaint boy. Tiger. 3 chapatis enough for you? होय 3 चपाती पुरो म्हाका ओके गायस आमी मेळटाय तुमकां मातशे वक्तान ओके आनी वचो येयला टायगर तुमकां गुड आफ्टरनून म्हणून शे गुड आफ्टरनून माय बॉय गुड आफ्टरनून एवरीवन केशे आहाय तुमी समजता सगळीं आहाय म्हूण बरी
हांव टायगर तुमकां सांगता जे कोणे सबस्क्रायब केले नाही बऱ्यांतल्या बऱ्यान बेगीन सबस्क्रायब करे नाजा म्हणना काय आमी तुमकां नाक्षो काडले म्हणून ओके वॉट यू से बॉय पूत सो गायज सांगिल्ले ते भाशेन बेगींतल्या बेगीन सबस्क्रायब करे आनी आमी 3K करया आनी मागीर लायव्ह येया गायज ओके आनी जेन्ना लायव्ह येतली तेन्ना तुमी जाणाय मातशी तुमची बरी कितको चॅट करता आनी कित करता म्हाका बरें दिसता गायज लायव्ह येवपाक तुमची बरी सगळीं आसताय न्हू आनी चोय टायगर खरें सांगता तुमकां सबस्क्रायब करया म्हणून वॉट यू से माय बॉय यू वॉन्ट टू टेल देम सबस्क्रायब ओके आनी गायज तुमकां न्हू जेन्ना आमगेलो कितें म्हणल्यार तें आमगेलो 3K जातलो तेन्ना तुमकां बीग सरप्रायज आसतलो गायज ओके तो हांव तुमकां आतां सांगना हांव आनी आलिशा मेन तुमकां आमी मागीर सांगतली ओके म्हाका आयज जायतें काम आहा गायज एक्चुली बरें जालें वेदरूय हे भाशेन आसोन म्हज्यान न्हू मुगे काम करूं जाता भायल्यान लायक तुमकां दाखयलोली मुगेली टोमॅटोज पंपकीन स्कॉच गायज ते हांव आनी आलिशा वयतली आनी आयज गार्डना न्हू आमगे बॅकयार्डा आमी ते सगळे रोयतली वॉट यू से यू वील कम टू हेल्प गायज हांवें काल बुराक काडून दवरलो थिंगा एक हो येयला मुतिला आनी गेला त्या बुरकान रे पूत आज चोय आज जालो बाबडो ओके गायज सो सांगिल्ले ते भाशेन आमकां भायल्यानूय जायतें काम आहा बट तेज्या पयलें गायज अजून हांवें कांय खायलें ना कित्याक न्हू कडा गेलो न्हू हो कडा म्हळ्यार तो पिलो न्हू मातशें रावपा जाय एक अर्दोर लेगून कित्याक न्हू त्या पोटा सगळें म्हाका दिसता साफ जावपा जाय ओके हो तेसो न्हू कितें म्हळ्यार तें अशें करून भायर आंबा घेताय ते जाणटो आमकां ल्हान आसतो मागीर भायर आंबा दिताली तेसो न्हू तें हें बेस्तो ओके तोंडी जाल्या आय मीन तुका तोंडी बा आहा जाल्यार तोंडी भायर सरपा तोंडी वचपा ती तोंडी येतो ओके सो दाखयता तुमकां माशोकतान मुखार आमी कितें कोत्ताय आनी कितें ना तें सो गायज हांव वचून गेलो ब्रांच कोत्ता ओके आनी चपाती आनी भुर्जी आनी मस्सी गेलो हा गायज वॉशरुमा म्हाका हांसो येता ते पीत सोदून गायज ते टॉयलेट जायत आहा भायल्यान राखलो धांव येयला अरे कितें जालें म्हणलें हें पोटान गुडूंग गुडूंग जाता खंय आनी टॉयलेटीक गेला म्हाका केसो आस जावं सायबा म्हणलें हांवें घेवना तें म्हाका घे म्हूण फोर्स करतालो फोरें जावना गायज एक गोंड मारलो म्हाका ती जाता म्हूण कळना हांवें तें चितूकू जायना शी गायज आलिशान म्हाका न्हू सारको धोका केला आपण बरें चाव पिता बरें चोय आनी म्हाका रुची काडटा आपण आतां पेप्सी आनी पितले हेजे हाडल्या आनी तुमी सांगना काय गायज हांव न्हू भायल्यान गेलो मुगेले फोंड काडटालो हेका कितें रे तें टोमाट रोवपा मू दोन मात थिंगा अशें करून गायज पोटान गुडू गुडू गुड जाले सोमतो भितोयलो गायज 2-3 पाटी गायज म्हाका आतां ऑलरेडी टॉयलेट जाल्या पोटां बरें ना आलिशान चोय हाड केलो म्हाका उडयलो आयज जाय आयज जाम गायज तेका जाय आसलो तोंडी येयला तो जाय दिसतालो आपणाक तो कडा दी कडा तोंडी येतो एक्चुअली पूण बरें जालें गायज एक्चुली आयज बरो जालो पावसूय पण कित्याक न्हू आयज म्हाका हें मेळ्ळें कितें म्हळ्यार तो डिटॉक्स सेस करपाक मू एक दीस मेळ्ळो सो आयज डिटॉक्स डे मुगेलो आलिशान केलो जाल्यार आलिशा गेलें डिटॉक्स जावपा आनी आलिशा भिलें गायज बट तोरी आसतना बरें दिसलें पोट एमटी जालें शें कितें म्हणटा तें हाली दिसलें म्हाका नॅचरली सारकें लायक कितें एन्सन हायलें न्हू पोटां बरें ना मुगेल्या म्हणल्यार गोरमेटशें दिसता म्हाका न्हू रे गोंय लागून जाता म्हाका तशें करून हिटीन ओके एज ऑलवेज म्हाका कितें हाय जाल्यार टॉयलेटीन धांवपा जाय सो हांव तें कितें घेवन आयज आमगे ब्लॉग टॉयलेट ब्लॉग काय ओके गायज हांव वयता आतां भायल्यान आनी चाव आतां पिना गायज तो कडा पिचनी आदी न्हू एमटी स्टमकाची पिवपा पडटा आनीक तेन्ना खावपा जायना तुज्यान कितें सो मातशें कोत रावपा पडटलें ओके सो तेदो म्हणल्यार गायज हांव मुगेलीं टमाट रोयता या मुजे बाबर आनीक रोया बारीकशीं टमाटां हांव नाका कितू आहाय ती 1 2 3 4 चोडूय रोयना गायज ती मागीर जायत जाताय टमाटां आनी आड बाड पडटा आनी चड बूट टेस्ट जाता तें सो चोया कितू रोयता आनी कितें तें तुमकां दाखयता ओके आनी हो चोय टायगर चोय हांव येता थिंगा हा रोकडो आपण दिसती पडटा तुमकां टायगर दिसती पडटा चोय टायगर बॉय व्हॉट यू डुईंग तूं कितें रे सारको कोणा रावता हिंगा लिपोन कोणा धरूंक गिफ्ट किशा किशा गिफ्ट किशा गिफ्ट बॉय किशा कोण गिफ्ट किसा डू वांट टू गिफ्ट किसा naughty boy good boy to good boy so guys काय बर बसोन आहा तो सारक लिपोन रावत तो सो गायज आतां आमी आमगेली रोया टोमाटीन ओके सो टोमाट जायते आहाय गायज ती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तरी आसतली तो आनी असो कंपोस्ट आहा गायज ओके तो घालता पयलो कित्याक हिंगा माती न्हू मातशें घोट आहा ओके सो
सो या केस जाता आनी कितें पयलीं सद्या रोया थोडो कंपोस्ट घालता. ओके सो उठाया एक 1 by 1. ओ माय गॉड बऱ्यो गोड जाल्या मरच्यो. गायज आख्खो बांचू येयलो सारको. सो चोवपा शकताय ही एक घालता पयलीं हिंगा. ओके एक जाली मागीर घालया दुसरी. सोडूय घालपाना गायज 3 ते 4 पुरो दिसता म्हाका. एक जायत जालो हाय बट ह्यो उडयता भायर. दुसरी राया हिंगा. ओके सो 2 जाल्यो आनीक घालता हे सायडीन. गायज एक उठयल्या कितले येताय. सो आनीक उडयता हिंगा. सो 3 जाल्यो आनीक घालया हिंगा चवथी हे सायडीच्यान. एक्चुअली हिंगा 2 उडयता सोमत्योच 2 घान चोया केस जाता ती. सो गायज चोवपा शकताय हिंगा एक रोयल्या. ओके 1 हिचो एक 2 आनी हिचो एक 3 आनी हिचो एक 4 आनी हल्ले गायज बट त्यो रोयना. ओके आतां हो रोया आमी बटरनट स्कॉश घालता. आय थिंक कोणशा घालता गायज. ओके सो गायज आतां रोया हिंगा बटरनट स्कॉश. ओके आनी हिंग गायज हांव न्हू कंपोज बा कांय जायना. लास्ट टायम सांगलो आसता तुमकां हांवें हिंगा एक झाड हाडलें न्हू आनी तें गायज कुसोन थिंगा हें जाल्लें आनी तेजी माती न्हू इतली बरी आहा सारकी चड म्हळ्यार चड बरी आहा. सो हो काडटा थिंग लायता गायज. ओके हो चोय बटरनट स्कॉश तो हिंग रोयता कोणशाक. सारकी फुसफुसीत गायज माती न्हू आजून हें आहा कितें म्हणटा रे तें लाकूड गायज हांचो चोवपा शकताय. लाकूड सारकें हें जाला मोव सारकें पिसोडलां हा. सो हिंगा घालता बरो जातलो सारको. आनी 2 टमाटीन आहाय गायज. सो ह्या हेशियो रोयता बेश्ट्यो कितें हें करया त्यो हिंगा घालता कोणशाकूय. सो ह्या मागीर जातली न्हू त्यो. ओके ते सायड एक घालता आनी एक कोणशा एक घालता. ओके गायज एक टमाटीन हिंग एक टमाटीन घायले कोणशाक आनी हो बटरनट स्कॉश गायज तोय घायलो आहा. सो ह्या केशको जाता आनी कितें तो जाल्या पुरो. हिंगा गायज एक न्हू बरें जेन्ना तूं कितें रोयता न्हू एशको गोंयचे भाशेन न्हू गोंय जाता हांव म्हणना गोंय जायना मू बट हिंगा गायज न्हू रोखडें लागता. हिंगा न्हू माती दुसरे भाशेन रोखडें कितें रोय गायज एक रोजोय हान लेकून तूं मोड आनी बेस्तो तो पूर असो पुरल्या पुरो रोकडो जातलो गायज यू नो. सो या म्हगे कितको जाता आनी कितें तुमकां हांव मागीर दाखयता. ओके पयलीं सद्या या भितर आनी कितें पोटा करया. आतां मातशें पोटा भूक लागली अशी. टॉयलेटीन वचोन गायज हांवूय मातशें कांसार जालें समज जाम पडलें सो. ओके सो मेळया तुमकां मातशें. सो गायज तुम्ही चोयला आसतले भायले गेले कितें रोवपा जाय तें रोयलां आनी आतां येयलां गायज मातशें पोटाक भूक लागलो आहा. आतां आलिशान जी भुर्जी केल्या ती खाता मातशें. आनीक समजता गायज तुमी कितें खायला आसता मू खायला ना जाल्यार हाय नाय आलिशाची भुर्जी ट्राय करूया केस जाली ती चोया. कितें घायल गो भुर्जी आयजून कितें घायला डिफरंट कितें घायला चॉकलेट घायलो खंय गायज. चोय तोंडान सुबेज सारकें भुर्जी आनी कितें घालताय. भुर्जी कितें घालता म्हळ्यार केन्ना ट्विस्टूय आसना भुर्जीक. No, I usually don't put tomato, but I put this time. चल सांगलो ना गायज ट्विस्ट आसता. सो आयज टमाटो घायल खंय तेणें हरशीं घायना तें टमाट. आनी गायज बरी जाल्या बरी आहा भुर्जी. मातशें ऑयली लागलोली, but I don't know about you. इट्स ओके. सो गायज आतां म्हगेली भुर्जी खाता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके सो गायज फायनली म्हगेलें जालें पोटाचें बरें दिसलें गायज. ओके आनी तुमकां खबर आसतली गायज मसी सदां म्हणटा मसी उठलो सकाळ फुडें न्यूज चोयता. ओके आनीक न्यूज चोयता आसतना गायज हांवें न्यूज चोयलो की आमगेले एक यूथ ओके 23 वर्सांचो भुरगो गायज तेणें न्हू आपल्या गेलें जिवीत सोंपयलें. तें जाल्यार कारण कितें गायज गार्बेजी लागून. ओके तेणें गार्बेज कितें वयली हुंयच कुडीन डंप केली. ओके
आनीक दुसरी मनशान कोणें तेजो व्हिडिओ काडलो ओके. आनीक मागीर तेजो जालो एफ आय आर जालो पुलीस स्टेशनाचेर, ताका जायतो कोत दवरलो बा कितें. आनी तो घराको जेन्ना गेलो तेणें आपल्याकूच शूट केलो आनी तेणें आपल्याचें जिवीत सोंपयलें ओके. सो आतां हांवें सांगपा सोदतां हितून गुन्यांव कोणाचो गायज, जो कोणें गार्बेज उडयला तेगे मिस्टेकू, ओ जे कोणें तेगेलो व्हिडिओ काडला तेगे मिस्टेक, ओ पुलिसांगे मिस्टेक जे तेगेले तेजेर एफ.आय.आर केल्या, ओ हे खूद भुरग्यागेली मिस्टेक आपल्याचेर तेणें शूट केला ओके. सो हांव नको गायज कोणा ब्लेम करपाचो आनी कितें तें ओके. सो म्हाका गायज न्हू हेका लागून गायज हांव सकाळ फुडें उठ्ठा आनी न्यूज चोयता, अरे आमगे गोंयांत कितें जालां, कितें घडलां कितें ना गायज एवरी डे आमकां आयको येता. बट गायज हें चोयन म्हाका सारकें हें जालें, कितें म्हणटाय रे तें दूख भोगली काळजाक. कित्याक हें हांवें तेज्या पयलें 1 दीस पयलें 2 दीस पयलें गायज तेगेलें तें रील व्हायरल जातालें आनी तें इतलें व्हायरल जालें गायज, इतलें व्हायरल जालें की सगल्याक तें पावलें तेणें ती गार्बेज डंप केल्ली अशें करून गायज तें व्हायरल जातालें. आनी जेन्ना तेजी रेजिस्टर जाल्ली केस, तेणें तेका घोडी जावूं ना आसतलें की आपलो यंग भुरगो तो गायज कॉलेजी वयतालो, 3rd इयरा वो 2nd इयरा कितें आहलो तो, तेका घोडी सोंसू जावूं ना आसतलें कित्याक लॉज कॉलेजी वचपाक लॉज पयलीं सद्याक की आपण कॉलेजी वयता आनी आपण एसो आजनेर केल्या थिंगा आपल्या व्हिडिओ व्हायरल जाल्या कितको तो भुरग्यांक तोंड दाखयतलो, त्या कारणाक लागून गायज तेणें जीव घेयल गायज. आनी गायज हितून मिस्टेक कोणागे आसूं शकता, माय पायगली आसूं शकता मिस्टेकू, कित्याक मायन पायन तेका घोडी सांगलोलें तूं वरांनी गार्बेज थिंग उडोय. हो भुरगो 23 वर्सां भुरगो कित्याक गार्बेज उडोवपा पावलो थिंगा. सो घोडे मायन पायन सांगेलें आसतलें तेका, बाबा हें वरांनी मातशें थिंग उडोया आनी यो रे म्हणून. नको गायज, हांव नको. आनी गायज हें सांगपा कारण कित्याक हांवें मुगेले चॅनलाचेर हांवें एक व्लॉग केलोलो बरो पयलो स्टार्टींग गायज. हांवें गार्बेजीचेर आनी रिसायकलिंगाचेर गायज हांवें व्लॉग केलोलो. जायत जाणांन चोयलो तो आनी म्हाका दिसता हो व्लॉग तुमी जायत जाणांन आनिकूय जे कोणें चोयलो ना, म्हाका दिसता होय व्लॉग तुमी सगळ्यांनी चोवपा जाय आसतलो ओके. हांवें म्हणलोलें त्या ब्लॉगान गार्बेज म्हणल्यार कितें, आमी एक तेंपा उडयताले हिंगा थिंगा आमी आमगेलो एनवायरमेंट पिड्यार कोत्ताय म्हूण. आनी आतां गायज सगलें आहा, गार्बेज कलेक्शन आसता, सगलें आसता. आनीक हय तेश कोन्न उडोवपा जायना म्हूण लायक एगी गार्बेज आपल्यागे भाटां आहा ती काडप आनी दुसऱ्या भाटां उडोवप, हिंगा थिंगा उडोवप आनी सगलें मॅस करप. बट गायज हांव नको तो थिंग कित्याक पावलो तो गार्बेज उडोवपाक, घोडये गार्बेज कलेक्ट करूं येवं नाय गाय. आतां तेंपार गायज सगल्या गांवांन सगल्या शारांनी गायज गार्बेज कलेक्ट जाता. म्हाका दिसता हेगेली गार्बेज घोडये कलेक्ट जावं ना, तेका लागून गायज तो थिंगा गार्बेज उडोवपा पावलो. आनी उडोवपा पावलोय जाल्यार तेका मायन पायन कित्याक धाडलो, अरे बाबा वसान थिंगा गार्बेज उडय. आनीक तो कोण व्हिडिओ काडटालो तो तेणेंय तेगेलो व्हिडिओ काडलो ओके, व्हिडिओ काडलो तुगेलो ओके. तेगे कायदो आहलो आसतलो, हांव म्हणटा तेगे घोडये कायदो आहलो आसतलो घोडये ओके, वचोन तुवें पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन करूंक जाय आहलोलें ना, तो व्हिडिओ घोडये व्हायरल करूं नाका आहलोलो. म्हाका दिसता हें हांव ताका कोणा ब्लेम करना, तेकाय ब्लेम करना, तेकाय कोणा हितून हांव गायज ब्लेम करना ओके. सो हांव आहलो जाल्यार गायज म्हाका दिसता हांव वयता आहलोलो आनी घोडये पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन करता आहलोलो इन्स्टेड ऑफ तेगेलो व्हायरल करपुशान तो व्हिडिओ घोडये तेका गायज हें लॉस जालें आसतली. तुमी जाणाय गायज आतां भुरगे सेन्सिटीव आसताय, लॉस मुट्टी मनशां जाता ओके. आनी भोव कोन्न जो कॉलेजी वयता भुरगो ओके, आख्खे भुरगे गायज मागीर तुमी जाणाय कितको तुका टॉन्ट कोत्ताय, कितको तुजी फकाणां मारताय गायज, हें घोडये तेणें चिंतिल्लो आसतलें आनी आपल्यागेलो जीव सोंपयलो आसतलो ओके. सो हांवें पयलेंय सांगलोलें गायज, ही गार्बेज म्हणटाय ती सारकी चडूं हें जालो आहा गार्बेजी लागून. गायज आपल्यागेली गार्बेज ना हिंगा थिंगा उडोवपा जायना, दीस इज रॉंग. हांव म्हणना की तेंय रायट म्हूण ना गायज, गार्बेज हिंगा थिंगा उडोवपा जायना, दीस इज व्हेरी रॉंग ओके. सो एट दी एंड कितें जालें गायज, एट दी एंड ही गार्बेजी लागून मनशान आपल्यागे यंग 23 वर्सां भुरग्यान आपल्यागेलें जिवीत काबार केलें, इबाडलें ओके. सो हें आयकून म्हाका गायज चड दूख जालें. आनीक उरलो तुमी चोयलो आसतलें, हांव म्हणना की तुमी चोयलो ना आसतो गायज, सगळ्यान न्यूज चोयलो आसतलो हो. आनी गायज रील ते शेअर जायत आहा हो न्यूज आख्खो सगळ्या स्प्रेड जायत आहा ओके. सो चोया हेजी इन्क्वायरी जातली आमगेली. तुमी जाणाय आमगेलो प्रमोद सावंत गायज बऱ्यांतली बरी इन्क्वायरी तेजेर कोत्तलो, कितें जालें, कित्याक लागून जालें आनी हे आमचे मुखार हाडटलो ओके. कित्याक लागून अशें घडलें तें आमी गायज कोणा ब्लेम करूंक जायना ओके. कोणना म्हणल्यार कोणनाक ओके, सगळे आपल्यागे जाग्यार आहाय ओके.
मुखार हालीं पुलिसांची आतां पुलीस कितें इन्व्हेस्टिगेशन येतले गान कितें कोयल तेजे बरेर ओके सो ते आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा सो जेन्ना तेणें सुसायड केलें मग कळ्ळें म्हाका दिसलें गायज तेणें न्हू लायक गोड बोड घेयलो आसतो मो हँग केलो आसतो मो वो ईक पिलो आसतो मो आतां हांव चोयतालो तेणें खंय आपल्या शूट केलो गान येयलो खंयच्यान गायज गुळी तेणें कोणा कडेन मागोन हाडलोलें ओ कितें ओ तेका घरा आहलें ओ कितें तें गायज म्हाका कांय खबर ना एनीवेज हें आमगे न्हू चोवपाचें इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें हें काम पुलिसांगे इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें ओके आनी गायज हांव इतली एक बारीकशी रिक्वेस्ट करता ओके आमगेले गोवोरमेंटा कडेन की जे कोण जे हांव जाणा आमगेलो गोवोरमेंट बऱ्यांतलें बरें काम करता ओके आनी चुकोन तरी आमगेली गार्बेज कलेक्ट करपा पावनाय ओ एश तशें जाता प्लीज तेजेर मातसो फोकस करचो आनी आमगेली सगळी गार्बेज कलेक्शन आसता ती टायम टू टायम कलेक्ट करची ओके सो हितू ब्लेम हांवें सांगिल्लो आनीकूय पाट सांगता हितू ब्लेम हांव कोणाक कोण ना इवन द गोवोरमेंटा म्हज्यान ब्लेम करूंकू जायना हांचो आलिशा येयलें ओके कोणाक ब्लेम करूं जायना गायज ओके आपल्यागे तर आतां एक एग्जाम्पल सांगता ओके आपण तर आपल्यागे जाग्यार सारको हाललो ओके तूं तर ती गार्बेज घेवन थिंग पावना हाललो जाल्यार हें घडपाना हाललें आनी गायज आमगेलो गोवोरमेंट सांगत आहा गायज गार्बेज उडोय नाका हिंगा थिंगा उडोय नाका स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले मू हें सदां सांगत आहाय ओके तरी आसतना गायज आमी वताय गार्बेज उडयताय आनी मागीर ब्लेम कोत्ताय कोणाक गोवोरमेंटाक ओके सो गोवोरमेंटाक ब्लेम करूं जायना हितू गायज तुमी जाणाय कॅमेरा गायलो आहाय थोडी कडेन कॅमेरा नाय थिंगा लोक गायज रावता कोण हाशा तुका पाल्टी कोण रावताय कोण येताय काय जाय जाणां दवरलो आहाय गायज यू नो जाय जाणां दवरलो आहाय म्हणजे हें न्हू की सगळे वचोन जीव दितले म्हूण ना गायज ओके पयलीं सद्या तुवें थिंगा वचोन फावना आहलें तुका तेगली मिस्टेक हांव म्हणना तो सारको आहलो मू आनीक एकली म्हणना की जे कोण व्हिडिओ काडला तोय सारको आहलो मू गायज बट एनीवेज एट दी एंड लॉस कोणा जालें हे माय पायक लॉस जालें ओके तेंगेलो व्हडलो भुरगो काबार जालो हे मायन पायन तर तेका सांगलेलें बाबा वचनाका ओके गार्बेज उरली न्हू नेक्स्ट विका येता आहलें ती कलेक्ट जाता आहलोली व तुमच्यान ती माडा मुडा पुरो जाता खंय पुरोवपा जायना अशी रस्त्यार उडोवपा जायना ओके हांव कितें म्हणून सोदता हितून की जितलें तूं वायट कोत्ता तें न्हू आपल्यागे गार्बेज दुसऱ्या खंय आटेर उडोवप म्हणजे गायज हें पोल्युशन हें एकल्याकू लागना हें समाज लोकांक गायज न्हू दुयेंस जाताय सो एश कोन्न तेगे भाशेन कितें आपल्यागे आहा तें काडलें थिंग उडयलें जाय न्ही लोकांक दुयेंस जाय न्ही एश कोन्न न्ही गायज ओके सो हांव त्या चेड्याकूय ब्लेम करना तेगलेंय कडेन रिजन आसतलें सांगिल्लें ते भाशेन गार्बेज कलेक्शना येवं नाय आसतलें कित्याक त्या व्हिडिओचेर म्हाका आयकूं येता की गार्बेज कलेक्ट करूं येवं नाय म्हूण ओके तेका लागून घडये तो बाडो थिंगा पावलो आसतलो सो इतली खबर आनी म्हाका न्हू हांव सकाळीं उठोता हांवें तें चोयलें कितें हांव 2 दीस पयलो हें रील चोयतालो आदले राती कडेन गायज हांवें तें रील चोयलां ओके आनी जेन्ना तेणें ती गार्बेज उडयल्ली म्हजेंय काळजां सारकें मातशें दूख जालें हांवें म्हणलें अरे हो आनी शिकलो भुरगो तूं हो गार्बेज उडयता आनी वयल्या तेका पत्ते पडटा म्हाकाय गायज जालें कित्याक हांवूय जाय जाणा गायज तुमी हांव व्लॉग कोत्ता अशें करून एश तशी गार्बेज आहले काडटा आनी सांगताय बागे गार्बेज हिंगा थिंगा उडोय नाका आपल्यागे जागा आहा तेका गार्बेजी स्पेशल जागा आसता त्या जाग्यार उडोया मू सो हय गायज जेन्ना उठवलो आनी तें चोयलें गायज म्हाका सारको शॉक जालो हालीं म्हणल्यार ही डायड म्हणल्यार हालीशाय गायज हिंगा काडजा रोखडें सुजता हिंगा हड्ड्याको न्हू तेगे सुजोन येयलें आनी तें हालीं भिलें तेका खबर ना कोण मेलो तो शी थॉट लायक कितें जालें आसतलें मू सो आलिशा म्हणून म्हाका आपल्या ते भाशेन केन्ना सांगनाका कोण मेलो फकत न्हिदां सांगिल्लें न्हू तेका कित्याक म्हाका पयलीं सद्या शॉक जालें जेन्ना त्या भुरग्यान आपल्याक जो जीव काबार केलो तेन्ना म्हाका घास जालें सारकें हांवूच म्हणलें सारकें हांव म्हणलें राती लेगून म्हणलें हांव न्हिदो वचना ती तेगे तें रील चोयतालो आनी म्हणलें जालें कितें केलें कितें हेणें ओके सो एशें करून कोन्नाकाय गायज आनी हांव न्हू घरांतले मनशांक सांगता वडिलांक ओके जरी तर तुमकां दिसता आपल्या चेड मोटरसायकल चलयता बाबा गाडी चलयता बाबा हे मातशें गार्बेज आनी थिंग उडोय रे म्हणल्यार असो गायज तांकां एडवायस दिनाकाय मातशें कसो रोड हिंग उडय थिंग उडय हिंग उडय थिंग उडय केलो आसतलें ना गे मामी लायक आपण वचना रे बा म्हणून लायक आनी कॉलेजी भुरगो लॉस जालो आसतलो तेका लागून बाड्यान तेणें आपल्यागे जीव हें केलो आसतलो सो गायज हांव तुमकां सगल्यांक सांगता वडिलांक मायक पायक सांगता सो कोन्यो कोन्नाकाय लायक यू नो आपल्या भुरग्याको दिन कितें धाडनाका हें वळान थिंग उडय रे तेगे बाटा उडय रे रस्त्यार व्हरून उडय रे हें बंद कोरया गायज आतां न्हू सगळे CCTV कॅमेरा गायलो आहाय कॅमेरा जे कुडीन नाय थिंगा न्हू गांवचो लोक तुका न्हू पाल्टी कोण रावता लिपोन रावता कोण उडयता काय म्हूण चोवपाक आनी तूं जेन्ना उडयता तुका धोत्ता आनी असलो मार तो सोड एशें कोन्न तर लॉस जाली यंगस्टरांक जेन्ना लॉस जाता न्हू तांकां आनी ऑप्शन आसना ते आपल्यागले
जिवीत काबार कोत्ता हे भाशेन. सो one thing guys, what he's done is wrong. आपणागे लायफ एश कोन सुसाइड करप न्हू आसला तेणे. इट्स अ व्हेरी बॅड थिंग. कोण तेका न्हू गायज दुसऱ्यांकूय सांगताय आमी. कोण केन्ना तसो तायणी येवपाक दिना काय तुमकां. इट्स अ व्हेरी बॅड थिंग. देवान रचले आमकां आनी देवान व्हरोन जाता आमकां. ओके, सो दिस इज रियली बॅड. इट्स अ सीन. ऑफकोर्स गायज, आलिशान सांगिल्ले ते भाशेन आमी देवागेली रोसना, देवान आमकां रोसले. ओके, आनी देवाकूय रायट आहा आमकां हिंगाचो वयर व्हरपाक. ओके, आमच्यान खुदकुशी आपले मर्डर, आपल्या यू कांट किल युअर सेल्फ. ओके, दिस इज व्हेरी बॅड. इट्स अ बिगेस्ट सीन आय गेस. कोन्ना काय अशें लायक पळय सद्या माय पाय कितू कोस्ट काडटाय आपणागे भुरग्यांक वाडोवपाक. एक पाटी घोडना, पयशे आसनाय आनी तरी पूण शिकयताय आनी एट द एंड ऑफ द डे दीस इज द रिजल्ट. इट्स रियली बॅड. लायक चितल्या गायज न्हू रडपा येता की तूं हाडलो भुरगो कॉलेजी वयतालो. वी नो थोड्यांगे स्ट्रगल दिसती पडटाय. तेंका घोडना भुरग्यां इस्कला धाडपाक. व्हेरी टॅलंटेड आसताय थोडीं भुरगीं, बट तेंका जायना माय पाय कडेन लायक अफोर्ड करून. बट स्टील कोण आनी दोन काम कोत्ता, कोण आनी गोंय जाणाय तुमी काम केसोती थोड्यांगेली लायक 2-3 कडेन काम कोण आपणागे भुरग्यांक शिकयताय. ओके, बट एट दी एंड भुरग्यांनी अंडरस्टँड जावपाक जाय. मातशें लॉस जालें म्हूण कांय ना सोंसूं पडटा. एक पाटी देवाको मागोन जाय. गायज कितें म्हणटाय तेका, हार म्हणटाय ती मानूं जायना. गिव अप करूं जायना. नेवर गिव अप. कितें जावं एक दीस न्हिदोन काडाय, रेस्ट करे. ओके, हे भुरग्यान तर ओके तुका पुलीस स्टेशनाचेर वयलो, तुवें कामली तर तुवें वचोन मायक पायक तुवें सांगलोलें, एक्सप्लेन केलोलें डॅडी मामी हे भाशेन जालां. आपण एक म्हयनोभर आपण कॉलेजी वचना, आपल्या लॉस दिसतले वचनाका हाल्लो. बट गायज आपल्यागे जिवीत काबार करूं जायना हालोलें. दिस इज व्हेरी बॅड. आनी दुसऱ्यांकूय सांगता गायज, तुमी जेन्ना कितें कसले ताळणे पडले, लायक कितें वायट जालें, चिंतना काय जीव आपल्या काबार करपाचो. जीव काबार जातलो लोक आनी तुगे माय पाय 1 दीस 2 दीस रडटली, 1 म्हयनो रडटलो आनी खबर 1 म्हयनो लेगून सारकी फा जातली. अरे तेणबाड्यान जीव गेलो हेका लागोन तेका लागोन. गायज मागीर तुजी कोण खबर करपा ना. ओके, तुका कोण विचारपा ना काय ना. इट्स लायक कितें म्हणटा तो क्वेश्चन मार्क जायन उरता. तो मेलोलो 2 दिसां शोयस जात तो. आतां ही लेगून गायज खबर न्हू. 2 दिसान बरी चलतली आनी मिडिया कितें जाय गायज, न्यूज हाली न्यूज तेंगेलो चॅनल हें जालो जाय, न्यूज चोयलो जाय. ओके, सो तेका मसाला लायन हे लायन ते लायन गायज तें व्हडलें कोत्ताय आनी दाखयताय. ओके, सो हांव तुमकां सांगता गायज, कितें जावं कसली व्हडली वस्त तुमचे येयली, ताळणी येयली, जीव दिवपाचें गायज केन्नाच चिंतनाकाय. ओके, दिस व्हेरी बॅड. फायट करे, फायट. तुका तर जीव दिवपा तुका तर ताकद आहा, तुका फायट करूं कित्याक ताकद ना. इफ यू कॅन डू सुसायड, तुका हिम्मत कित्याक ना तुकडे झगडपाक हिम्मत दवर. तूं झगड आनी मोर. ओके, वायल फायटींग इफ यू डाय आय वील कितें म्हळ्यार तुका वालोर दिवपा जाता. ओके, झगडटास तो मेलतो मू, झगड मेल मू न्हू. बेस्तो झगड नासलो, तुवें कांय एक्शन घेनासतना तुवें आपल्याकूय काबार केलो, तुवें आपल्या जिवीत पिड्यार केलें. व्हॉट यू से? ऑफकोर्स, आय जस्ट वॉन्ट टू से गायज, लायफान कोण एकलो आसपाना मिस्टेक करनासतना. ओके, सगळ्याक जाता गायज, सगळ्याक मिस्टेक जाताय. यू शुड ऑल फॉरगिव ईच अदर लायक आनी लोक उलोवपा आहा तो उलयतलो. लोकांगे तोंड कोणागे धरूं जायना. कोण बरें कोत्ते जाणा कोण हें करपाना, पूण वायट कोत्ते जाणा सगळे हातोर मारताय. सो रॉंग केला, मिस्टेक आहा जाल्यार 2 हातोर पडले जाल्यार घेवपाचे. बट इट डजंट मीन लायक यू हॅव टू गो. गायज हांव सदां म्हणटा म्हगे ब्लॉगान रॉंग केलें म्हूण तुका न्हू जायते चान्सीस जाताय सुदरपाक तुका देवान जायते चान्सीस दिल्याय न्हू तुगेलें जिवीत काबार करपाक. सुदर. ओके, हांव सदां म्हणटा तूं शेणाक तूं रावनाका. ओके, एक तेंपा हांवें मस्ती केली मरे. ओके, आतां तरी हांव सुदरला, आतां सुदरून दाखय. ओके, सुदर चेंज जायन दाखय. ओके, न्हू अशें करून तूं आपल्यागे जिवीत काबार कोन्न. दिस व्हेरी रॉंग गायज. म्हाका अशें जालें, म्हाका न्हू ते चेड्याचें न्हू म्हाका दोळ्या कडेन येता आख्खो गोत. कितें हांव न्हू तेका चोयतालो, म्हणजे ते रील चोयतालो आनी म्हाका अशें जालें. एक फावटी पयलीं सद्या म्हाका तेजो राग येयल्लो. कित्याक जेन्ना तेणें ती गार्बेज उडयली आनी वयल्यान तो आर्ग्युमेंट करतालो. ओके, तेका लागून म्हणजे गायज आमी म्हणून जायना. गोवा आमगेले आमी कितें म्हणटाय तें क्लीन दवरपा कोत्ताय आनी आतांचो यूथ गायज न्हू कॅम्पेनींग कोत्ताय, वयताय कचरो काडटाय. तुमी चोयलां आसतलें कितलें कॅम्पेनींग जाता. आमगे फेली गोम्स
तुम जाणाय तोय गायज अशें भुरग्यांक घेवन आख्यो बिचीस क्लीन कोत्ताय सगळें क्लीन कोत्ताय आनी आमी जायन गायज थिंगा गार्बेज उडयताय म्हणल्यार हें कितें आम जायत हें पाट सारकें सांगताय न्हू. guys, हय आनी एट दी एंड कितें कोताय आमी गव्हर्मेंटा ब्लेम कोताय that's what गव्हर्मेंटाची I'm gonna say, yeah. गव्हर्मेंटा ब्लेम कोताय बीजेपी गव्हर्मेंट बरें न्ही मू गायज हांव म्हणना बीजेपी गव्हर्मेंट बरें न्हू बीजेपी गव्हर्मेंटान जितलें आतां सद्या केलां न्हू लायक बरें केलां जायते चेंजीस केला गायज गोंया हल्लो कितें आनी केलें कितें ओके हांव जाणा कितें म्हणटाय तें लँड हें बा केलो हांवें कन्वर्सेशन केलो हांवें आनी कितें म्हणटाय तें आमकां कोण ना तें पुरोयलो हांवें बट यू नो वायटूय जालो हा बट जायतें बरेंय जालो हा गायज तें मोतीन दवरया ओके तें बरें जालो हा तें मोतीन दवरया आनी मुखार आम म्हणना बरें ते बरें म्हूण बट हांव म्हणटाय हय हांव म्हणटाय एक हाडी आतां तेका निवडून हाडया गायज कितें गॅरंटी आहा दुसरे निवडून हाडल्यार ते सारकें कोतले म्हणून हा कोणूय जावन ते कोणूय जावं guys. बट आमकडे हा ते गाय सगळ्यां कडेन सो आतां गव्हर्मेंटान यू नो गार्बेज पॉइंट्स केल्याय ओ कलेक्शनूय कोत्ताय आतां आमगे मसिगे ते ओदान कलेक्शन कोत्ताय ऑफकोर्स गायज आनी हांवें जेन्ना तो समथींग न्यू कोत्ताय ते हय इवन दो हांवें जेन्ना ब्लॉग केलोलो ओके रिसायकलिंग सेंटराचो ब्लॉग केल्लो जायत जाणांनी चोयल्लो तो आनी हांवें जायत जाणांनू शेअर केल्लो आनी हिंगा न्हू हांव परत शेअर कोत्तलो चोयाय तो अशें करून कोरया कोण नाका हिंगा तिंगा कोण नाका हें चली कुसलो कामा लागून बारके कुसलो कामा लागून आपले जीव गेलो हय आनीक एनीवेज हांवें सांगिल्ले ते भाशेन गव्हर्मेंटाक कोणाक पुलिसांक एका तेका ब्लेम कोन्न फायद ना ओके आमको हा गायज ते आमको ते सगळे आमकां आनी म्हाका दिसता गायज आयज लेगून हांव आय एम व्हेरी प्राऊड गायज आयज लेगून म्हणटा हांव यू नो जेन्ना हांव गोंय वयता तेन्ना हुस हिंग बरें जालां थिंग बरें जालां हो हेंच गो काय बरें जालें हायवेचूय गो काय बरें जालें रोखडी पावताय आतां ब्रिज जालो हाय गायज काय बरें केलो हा बेश्टें ते गव्हर्मेंटा फाटल्यान रावताय पयलीं आमी कोत्ताय पाप आनी गव्हर्मेंटा दिवपा लायताय जाप कळ्ळें तुका तशें करून जायना आमी पाप कोत्तले आनी गव्हर्मेंट जाप दितलो गव्हर्मेंट जाप दिवपाना दे आर ट्रायंग देयर बेस्ट दे आर ट्रायंग देयर बेस्ट ओके आतां समज आमी दुसरे हाडले म्हणटा तुमकां कितें गॅरंटी आहा तो सगळे कोत्तले गायज सगळे तशेंच ओके पॉलिटिक्स आसता ते वी नीड टू टॉक खंय रॉंग जाता सांगो जाय गव्हर्मेंटाचें आनी गायज तुमी जाणाय मातशी केन्ना रॉंग आहा थिंगा रॉंग म्हणटलो स्वता आहा थिंगा स्वत म्हणटलो ओके बट हिंगा न्हू म्हाका क्वेश्चन मार्क पडलो आहा आतां आय कांट सी गायज लायक कोण सारको कोण रॉंग कोणा ब्लेम करपाचो एट दी एंड भुरग्यान आपल्या गेलो जीव काबार केलो हेका लागून गार्बेजी लागून इल्लेशे थोडेशे हेका लागून ओके सो सांगिल्ले ते भाशेन गायज फायट करया ओके फायट फॉर युअर रायट आनी कितें तुका दिसलें ओके चल तुगे मिस्टेक आसना मरे गार्बेज कलेक्शना येवं ना मरे तुवें फायट करपा जाय आहलें तुवें सांगपा जाय आहलें बाबा अशें जालें तुका वचोन तुवें जीव घेवपा नाका आहलो एट दी एंड कितें जालें हें जालें म्हणजे कोणाक काय ना खबर ना कितें जालें कोण रायट आहलो कोण रॉंग आहलो तो कोणाक खबर ना तुवें आपल्या जिवीत सोंपयलें अशें करून कोन्नाकाय ओके आनीक येस हांवें सांगिल्ले ते भाशेन गायज हांवें आमगे ब्लॉगूय एक केलो आहा ओके रिसायकलिंगाचेर तेजेरूय हांव जायत उडयलो आनी हांव म्हणना गायज हांवें हें लेगून म्हणलां ओके आजून म्हणटा हांव ओके हांवें ल्हान आसतना मिस्टेक केली आसतली कचरो हिंगाचो थिंग उडयलो आसतलो आम कित्याक पडला काडटा शेवटून मारला आसतलो न्हू मारला ओके ते तेंपार हांवें केलां हे भाशेन बट आतां हांव कितें म्हणटा सुदरो एक चान्स आसता म्हाका मेळ्ळो चान्स हांव सुदरलो ओके सो तशें करून तुमी सुदरोंक शकताय गायज हेंच न्हू की तेसो आहलो तेसो उत्तलो ना न्हू गायज तेसो उरना मनीस ओके तुवें तर तुजें मोतीन आहा तुजें तर कितें म्हणटात तें कुसेसान आहा ओके आपूण एक बरो मनीस जातलो सुदरतलो ऑफकोर्स तुका सुदरपाक जायते चान्स दिलो आहाय गायज देवान ओके जायते चान्स आहाय आमकडे सुदरपाक ना एसोल्यो कन्यो करपाक आपल्या गेलो जीव घेवपाक ओके प्लीज गायज आनी एकदां मागता एसोलें करनाकाय ओके आनी हांवें कितें उलयलां गव्हर्मेंटा वयल्यान हांवें कोणाचें कांयच वायट उलयलें ना हांवें कितें स्वता आहा तें सांगलां ओके इतलें गायज हांव तुमकां मेळटा आनीक समजता हेजे मुखार एसोल्यो कन्यो आमगेले यंगस्टर आमगेले यूथ केन्ना करपा ना यंगस्टर न्हू कोणाच्या मोतीन तरी एक ताळणी येयली तेसो करपाचें आपल्यागे जीव सोंपोवपाचें उलय तुगे माय पायको उलय तुगे फ्रेंडाक उलय एशें जालें बाबा कितें करया कितें जालें यू नो एकटो तर तूं तर हें तर तुजे मोतीन दोन रावलो आनी तें तर घुंवत रावलें मोतीन ऑब्वियसली गायज तूं यू वील एंड अप युअर लायफ ओके ऑफकोर्स आनी तुमकां केन्ना तर तुमकां कितें जालें कितें असो आडकोड आहा कितें जालो आहा कोरया आमकां कॉल कोरया म्हाकाय कॉल कोरया आनी सांगाय यू नो इफ आय कॅन आय वील गिव एडवायस ओके मुकोडे तूं धाकटुलो एडवायस आहा येस वी वील ऑलवेज हेल्प इन दीस केस गायज मुको एक येदो एडवायस आहा न्हू तो तुमकां बरो एडवायस दितलो ओके जेन्ना मनीस आपल्यागे एसो कन्यो करून वयता आपल्या जिवीत सोंपोवपाक वयचने आदीन न्हू एकदां तरी कोणाक सांगाय ओके एक फ्रेंडा सांगाय एक आपल्यागे मायक
मांयक मांय म्हणल्यार जाणाय तुमी एक काळजा कुडको मांयक सांगाय एक पायक सांगाय ओके ती अंडरस्टँड जातली तुमी तांकांय मांयक पायक सांगो नाका एक फ्रेंडा सांगाय आनी हांव मुगे ब्लॉगानूय सांगता केन्ना तुमकां असो डिफिकल्टी आहा म्हाका कॉल कोरया मुगेलो नंबर आहा आलिशान घायलो आहा वॉट्सॅपार नंबर न्ही गो केन्ना कॉल कोरया उलोया बरे भाशेन काळजां तूं कितें आहा तें भायर काडया काळजां दवरनाकाय आनी आपल्यागेलो जिवीत सोंपोवनाकाय ओके इतलें सांगता आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. सो गायज इट्स फायनली म्हगेली आयस्क्रीम येयली भायर फ्रिजरांतली कालसून हांव ओपन करून चयत आसलेलें. गायज दाखयत तुमकां सारको मँगो बट सारको कडक जालो आहा गायज आनी दिस इज हाव इट लुक्स लायक भितर ओके. हांच येते गायज बेस्ट जाल्या सारकी यमी यमी टेस्टी गाय सारकी चोड बरी म्हणल्यार चवया गायज हें जात जालें आमकडे चोड बरी म्हणल्यार चोड बरी जालें गायज. आतां कितें पील करपाची होय म्हाका तें घातलायत म्हणल्यार म्हणजे हें जाता. सो लेट्स ट्राय. सो गायज आतां ती बरी पील करपाची जाता न्हू. चोयला गायज बरी पील करूं मेळटा कित्याक आतां ती घोट जालो आहा न्हू सारकी. आय विल डू दॅट. आत थोडे जेल जालो गायज आलिशाका जायन थोंड लागना. इट इज बट हाफ कर पयलो मागीर काट म्हणल्यार उलय गो तेंकडे. होय गायज. सो सो गायज बरी पील करूं मेळटा ओके. जाप I'm जाप so happy कित्याक जालें म्हण आनी जाय जाण रावता आमगे सबस्क्रायबर्स दे ऑल वेटिंग कमेंटान घायलोली जाय जाणांनी वी कांट वेट म्हण टू सी टुमॉरो. गायज तुमी ट्राय करा ओके. आय थिंक इट्स अ सक्सेस. आनी येस न्हू गायज हार्ड जाता पील करपाक सारकी इझी पील जाता होय हाली आतां मातशें तोंड जाता येशें केल्यार पील जाता गायज. होय मातशें काड एक लायक वी डोंट नो नो मातशें कोड मारतलें ना न्हू. एनिवेज मातशी कात खाता न्हू रे. आय लायक गायज म्हाका न्हू आंब्याची हांव केन्ना कात गायज भायर उडून आंब्याची कितली कोडी आसती कात मातशें थोंड जालें आत गायज हांव करूं. म्हाका सारकी लायक जाता आंब्या कात कोडू आसा तितली म्हाका आनी बरी लागता. हांव नको कितें म्हूण पयलीं सावन गायज खंयच्या फ्रुटाची न्हू लायक एप्पल जावं वो आंबो हांव न्हू कात भायर उडोवपा वचना सोली कितें कात खावपा मेळटी. It smells nice also, no? You can smell mango seed या आय नो. proper. सो कात म्हगेली फेवरेट गायज ओके. मस्त की आज जेल जाल दिसता म्हाका. गायज हात तितूले तोंड जाले सारके Also, at the end we'll have a good result. What do you say? आनी चोय गायज सारकें दाखय तुमकां काय बरी जाली ती आनी आतां I'm कट so करता. excited. खरें सांगो गायज हांव न्हू आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक न्हू रिजल्ट सारको नंबर 1 रिजल्ट आनी टेस्टूय गायज सारको नंबर 1. You cut it. तुवें कातल म्हणल्यार. सो गायज से Wow. लुक एट Yeah, दिस. put it in there. So, Okay. हे कर नाका. सो गायज तेजो भितर टेक्स्चर जो काय बरो आहा तो मार्बलायज जाल्यार बरी सारकी कितको मार्बल इफेक्ट म्हणटा ती भाशेन येयला पुरो. ओके. Just to try this thing. So it's like a mango ice cream, proper mango. चोवपा शकता गायज काय बरी जाली ती सारकी नंबर 1. Okay. एक्चुअली वालोर मुगे बायली का खरें ती व्हायरल आयस्क्रीम म्हणटा ती खरें व्हायरल दिसता म्हाका. ही म्हाका दिसता आतां आलिशान गेल न्हू आतां आनीक व्हायरल जातली ती. आमगे जाय जाल्यार सबस्क्रायबरांक सांगना दे विल ट्राय. आनी खरें गायज तुमकां हांव सांगता सगळी गायज न्हू तुमी ही आयस्क्रीम ट्राय करूया इट्स ओके. व्हेरी सिंपल. चल दाखयलं तुमकां हांवें काल. सो हे गायज काय बरी ती ओके दिसती पडटा काय बरी सारकी ठीक अशी हाता गायज हाती करून चोड टेस्टी गाय चोड. How is it? We need to have it like It's nice. this with the. Guys, तुले बोल लागता the combination of malai, you know what is called that? Rabdi. Rabdi. The combination of rabdi and mango, guys, amazing. सारखी number 1. It's really nice. आणि guys अनेक ऑप्शन हा जर तर तुमकां रबडी तोंड जावन मँगो पल्प घालूंक जाय न्हू तोय घालूंक जाता. ओके. But guys, I will prefer like this, you know. It's nice. So very nice. Actually, guys, अशें करून केन्ना म्हणजे इतलें हें करूं वचना म्हाका आंबो बेस्ट खावपा लायक. आणि गायज आयज कोण खातो जाण तो आयस्क्रीम हमादा येता गायज आयज येतलो दितलो रिव्यू. आतां मेसेज घायलो तेणें म्हाका आय विल फिनिश एट 9 हूंय सो बाय द टायम तो घार पावता म्हणल्यार 11 11:30 कॉम्बिनेशन बरें हा. 12 जाता.
Like the It's nice, guys. All I can say is wow. guys, तुम्ही try आणि करा. हांव कितें सांगो वयतालो येस म्हाका गायज न्हू एशें कोन्न आंब्या न्हू म्हाका कितें म्हणजे आंब्यार नॅचरल म्हाका आंबो जाय एस तेशें म्हणजे आयस्क्रीम एशें केलोली कितें म्हाका लायक जायना इवन दो लस्सी केल्या हांव म्हणटा आमगे आंब बेस्ट खातलो म्हाका फूल सो बट आयज हांव सांगता एशें कोन्न केल्यार म्हाका दिसता आनी बरो लागता ओके सो तुमी गायज ट्राय करे Because आंब उरलो तसो हय आंब खावपाक मेळटा आनी प्लस तुका ती रबडी गायज आनी यू नो शो आहा तो रबडीचेरूय आंबो म्हणटा सारको स्वीट आहाच रबडी गायज बरी जाल्या यू नो इन केस तर ती रबडी बरी जावना जाल्यार तो आंबोय तुगेलो बरो लागपाना आहलो अशें करून सो इट्स नायस थँक्यू आली You're welcome. गायक पयलीं म्हाका कोडये पिवयलां एक पिवयलां आतां आंब खावयता वच एनीवेज पोटूय जालें मगे साप सारकें बरें जालें दिसता म्हाका आनी येस 4-5 तरी गेलो ऑफिसां 4-5 पाट तरी न्ही हय गायस That's इतलेंच good. हम्म Guys, मुका फॉरेस्ट जायना जाल्यार I told मसी आम खंय यू नो कितें करूं जाल्यार मुका जावपा ना आनी I'll sleep. हो काडा दिल्लो म्हाका कोणें नानीन मुगे कजनान दिल्लो काडा ओके सो नानी थँक्यू म्हणटा ओके बेस्ट तुगेलो काडा सारको म्हाका जाम केलो आंबूट केलो सारको आनी आतांच हें खाता आंबो ओके आनी खबर करूया मुगो एंड करूया मुगो Yeah. आनी Guys, मैं ऑर्डर जाता तुम्हाला आमगे माय ब्लॉग सो विल एंड ओवर हियर गाइस हांव बिझी हा सारकें आलिया आनी तुमकां उलोवपा ना लेकून तेका लागून म्हणलां कित्याक तें न्हू आख्खो तेजेर फोकस केलो हा कोट्टा आतां मामी फोन करून दाखयता गाइस मातशें ते ते आतां तेका लेवंड येतले आनी येस गायज उरलोले तुमी सगळे चोयला आसतले आनीक तुमकां हांवें सांगलां गायज ओके आनेकदां सांगता कसल्यो ताळ्ळ्यो तर तुमचे येयत कितें वायट तर तुमकां जालां वो कितें आहा दुसऱ्याको शेअर करुया उलोवया एकमुखा कडेन तेन्ना तुका न्हू कोण ना कोण आयडिया दितली बरें कितें सांगतलो ओके तुगे मन चेंज जाता भितर तुजें काडच आहा तें गाय सदां भायर काडपा जाय ओके सो तें भितरी दवरलें तेन्ना तुका तें इफेक्ट जावपा लागता तुगे तकली चलना कितें कोच आनी देन यू एंड अप युअर लायफ लायक दीस ओके सो एसो कोन्ना काय कितें आहल्यार फोन करे म्हाका आमगे हेजे एक मेसेज तरी घाले म्हाका ब्लॉगाचे बाबा हे भाशेन वॉट इज द सोल्युशन कितें करया म्हणजे विचारपा जाता कळ्ळें तुका न्हू आपल्या आतां कांय घेयना काय आनी आपल्याचें जिवीत काबार करना काय ओके सो इतलें गायज आयच्या ब्लॉगान समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसता मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय